कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मोठ्या दबाजान मेर्शे सर्कलाचेर मार्च 2023 ह्या वर्सा AI सिग्नल घाल्ले। कोणूच हो सिग्नल चुकोवन वचपाक शकना आनी गेलो सुद्दां जाल्यार मोबायलाचेर तालाव येतले अशें त्या वेळार सांगिल्लें। जेमतेम 1 वर्स हो सिग्नल चल्लो आनी उपरांत तो बंद पडलो तो अजून मेरेन बंदूच आसा। मार्च 2023 भौशीक बांदकाम खात्यान प्रायोगिक तत्वाचेर ही सिग्नलां घाल्ली खरी, पूण भौशीक बांदकाम खात्याचो हो प्रकल्प पुरायपणान अपेशी थारला। फाटी रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेत हो विशय आयिल्लो। त्या वेळार जिल्लो अधिकाऱ्यान हे सिग्नल 3 मार्चा पयलीं काडून त्या जाग्यार स्मार्ट सिटीन तांची सिग्नल घालची म्हणून ताकीद दिल्ली। पूण आयज म्हयनो सोंपत आयलो तरीही बंद पडिल्ली AI सिग्नलां अजूनय थंयच आसात। ज्या कंपनीन ही सिग्नलां घाल्ली तांकांच ती काडपाक लायिल्ली, पूण रस्तो सुरक्षा समितीची दुसरी मिटींग लागीं पावली तरी ती सिग्नलां अजूनय थंयच आसात। आता विषय कितें आहा, तांकां 2-3 रिमायंडर धाडले ते वेंडराक की तेंच्यांनी काडचें म्हणून। आता आमी 26 तारखेक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी मिटींग जावपाची आहा आनी आमी आतां तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या की मिटिंगाचे पयलीं तेंच्यांनी काडपा जाय। ते काडल्या उपरांत इमिजिएटली मागीर स्मार्ट सिटी आपले बंदोबस्त हें करतले की नवी सिग्नल बी घालपाक। त्याच बरोबर एक गिरायकान ऑलरेडी एक कंप्लेन घातलेले आसा फॉर डेफिशियन्सी ऑफ सर्वीस। कितें आसा, जेन्ना तूं एक सिस्टम चालू करता ती सिस्टम चलपाक जाय आनी ती चलना। आतां 6 म्हयने तरी जाले चलना, सो त्या गिरायकान आतां अंडर कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेन दिल्लेली आसा आनी तांकां आतां नोटीस वयतले। ती वेंडराक प्लस PWD ट्रॅफिक पुलीस जे कोण एसोसिएटेड आहा ते सिग्नलाच्या बाबतींत आन्सर दिवपाक की इतलो टायम कित्याक जालो आनी वॉट इज द रिजन फॉर दॅट, आनी त्या प्रमाणे आमी आतां तेजेर रिस्पॉन्स आमी पळयतले। हांव आसा मेर्शे सर्कलाचेर, जाल्यार मेर्शे सर्कलाचेर तुमी जाणा आसतले सिग्नलांचो कसो प्रॉब्लम जाता तो। आनी हांगा फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ही जी ट्रॅफिक सिग्नल आसात सर्कला वयली ती बंद आशिल्ल्या कारणान खुबशे अशे धोकादायक परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा। आनीक तेजे फाटल्यान ही जी सिग्नल पोल्स आसात ते जेन्ना फाटली रोड सेफ्टी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेक अशें ठरयल्लें की हे जे वेंडर आसा, ही जी सिग्नल कोणी घातलेली तो वेंडर आसा त्या वेंडराक तेणी सांगलेलें 3 मार्च पयलीं ही सिग्नल काडात म्हणून। आनीक कलेक्टराचो असोय प्लॅन आशिल्लो की वेंडरा कडल्यान ही सिग्नल पोल्स आसात ते काडून घेतले आनी स्मार्ट सिटीचे जे सिग्नल पोल आसात ते हांगा घालून घेतले असो प्लॅन आशिल्लो तेंचो। पूण आयज तुमी पळोवंक शकतात 3 मार्च जावन आयज कितलोसोच टायम जालो, जाल्यार आतां 26 मार्चाक आनी एक रोड सेफ्टी मिटींग जावपाची आसा। ते मिटींग पर्यंत समज ह्या वेंडर्सांनी ही सिग्नल काडली ना जाल्यार ही सिग्नल जी आसा ती कलेक्टर हेजेर एक्शन घेतली आनीक जे स्मार्ट सिटीचे जे सिग्नल्स आसात ती सिग्नल हांगा लागतली। पूण फाटली कितलीशेच म्हयने जाले तुमी हांगा पळोवंक शकतात सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान हांगा जी हांगा जे त्रास लोकांक फेस करचे पडल्यात। तुमकां याद करून दिता, ही जी सिग्नल्स आसात ही एक पायलट प्रोजेक्ट आशिल्लो आनीक ही सिग्नल PWD डिपार्टमेंटान घातलेली खरी, पूण हितून थर्ड पार्टी एक वेंडर आशिल्लो आनीक ह्या वेंडरा कडल्यान हांगा AI कॅमेरा बीन म्हणून घातलेले, सिग्नल प्लस AI कॅमेरा म्हणून घातलेले। हो जो प्रोजेक्ट आसा तो कंप्लीट फेल जाल्लो आमकां हांगा दिश्टी पडटा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, मेर्शेसून।